जे मणिपाल हॉस्पिटल्स आणि तांची बरीचशी पेमेंट्स ही ड्यू आसात आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो। हांवें आतांय विशय डिफेन्स मिनिस्टर हांच्या कडेन केला, आमचो दाजी साळकर आनी तांचे रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्ले। तांच्यांनी स्वता म्हाका एश्युअर केला की जाता तितके बेगीन पेंडींग पेमेंट आसलेली तेंची बेगीन जातली, त्या ती खंयसरूच ट्रिटमेंट तेंची हेल्डअप करची न्ही ही ताका रिक्वेस्ट हांवूय पर्सनली फोन करून मणिपाल हॉस्पिटलांक रिक्वेस्ट करता की तांची पेमेंट्स जी आहा पळय जाता तितके बेगीन जातली हे एश्युरन्स म्हणजे रक्षा मंत्री स्वता म्हाका दिला। सो हांव बिहाफ ऑफ म्हणजे गव्हर्मेंट तांकां कन्वे करता। वेटरन्स असोसिएशन तांणी आमी लास्ट टायमूय एक रक्षा मंत्रीक एक मेमोरंडम दिल्लो, तातूंत तांचे जे ACSचेच जे उरिल्ले आसा म्हणजे मेडिकल बिल्स तांचे मणिपाल हांगा सगळे रिएम्बर्स जाताले, तांचो ट्रिटमेंटूय थंय जातालो आनी एक्स सर्विसमॅन आशिल्ल्या कारणान तांकां ती फॅसिलिटी आशिल्ली। ती फॅसिलिटी चालू आशिल्ली, मदीं तांचो पेमेंटा खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो आनी त्या खातीर मणिपालान तांकां तो ट्रिटमेंट दिवप नाजाल्यार ताजे खातीर मातशी स्लो जाल्लें। सो तो मेमोरंडम आमी लास्ट टायम दिल्लो, ताच्या मागीर आतां ताणें टोटली बंद केल्लें। सो आज ऑनरेबल रक्षा मंत्रीन सांगलें की आपूण जाता इतले बेगीन हो इशू सॉर्ट आवट करता आनी जो पेमेंट तांचो ड्यू आसा तो इमिडिएटली रिलीज करपाक लायता, जेणे करून जे एक्स सर्विसमॅन आसा तांकां जे बेनिफीट मेळपा जाय ते बेनिफीट तांकां मेळचे। खुबशे अशे कॅन्सर पेशंट्सूय तांचे आसात जे मेडिकल फॅसिलिटी ना म्हूण तांचे उरिल्ले, हे रक्षा मंत्रीन सांगलां आपूण इमिडिएटली दिल्ली पावतकूच हो इशू सॉर्ट आवट करता म्हणून। त्या खातीर आमी रक्षा मंत्रीचे आभारी आसा।